बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. स्वामी जेजू आमच्या लागी उलोवन म्हणटा, हांवूंच आरंभ आणि अंत, देखून भिये नाका. हांवूंच तो जिवंत, आतां आनी सदां काळ हांव जिवो आसा. आमच्या स्वामी जेजूक भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावन गीत K6 पान नंबर 150, K6 पान नंबर 150, पेज नंबर 150. नामान तुका देवा बापा, प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, होगळाप तुका पाराक्लिता. नामान तुका देवा बापा, जिवीत दिल्ल्या सदेवंता, सर्गा संसारार रास करतेल्या, महिमा तुका येरसनारा. नामान तुका देवा बापा, जिवीत दिल्या सदेवंता, सर्गा संसारार रास करतेल्या, महिमा तुका येरसनारा. महिमा 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 महिमा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, मोनीस जाल्ल्या दैवीक शब्दा, संसाराक उजवाड हाडना येयल्ल्या, अर्गां तुका सोडवून दारा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, मोनीस जाल्ल्या दैवीक शब्दा, संसाराक उजवाड हाडना येयल्या, अर्गां तुका सोडवून दारा. अर्गां धनिया, अर्गां सोमिया. ओडल्या ताळ्यान अर्गां दिया. अर्गां धनिया, अर्गां सोमिया. होगळाप तुका पाराक्लिता, जिवीत दिवच्या बळवंसता, मनशाक नवे रूप दितेल्या, स्तुती तुका कृपेवंता. स्तुती तुका पाराक्लिता, जिवीत दिवच्या बळवून सता, मनशाक नवे रूप दितेल्या, स्तुती तुका कृपेवंता. स्तुती महिमा, स्तुती धनिया, स्तुती महिमा, स्तुती महिमा. महिमा 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 महिमा. अर्गां धनिया, अर्गां सोमिया. स्तुती महिमा, स्तुती महिमा. Alleluia.
देवाक निरंतरी अर्घ आणि होकलाप दिवन चांद आमी करशी मरिये माये संगी मेळून सांता भक्तां सवय मेळून आंज बुडयां सवय मेळून त्या वयल्या माडीर त्या कार्मेल गुड्यार त्या पवित्रपणाच्या दोंगरार आमी चडया चड चड आध्यात्मीक वाडावळ आमी जोड घेवया आमकां आमी देवाक समर्पण दिवया आमच्या पातकांच्या बोगसणे आमी जोड घेवया हेरांक आमी बक्षिया सगळ्यां लागीं आमी राजी जावया सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया देवा लागीं विनंती आमी करया देवाच्या सिंहासनाक लागीं सरया थंयसर असंख्यात देवाचे दूत आनी भाग्यवंत दादले आनी स्त्रियो सांत भक्त निरंतर देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवन आसा तांचे संगी एक जावन काळजाच्या गोंडायेत तावन देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवया हालेलुया हालेलुया समया जेजूच्या हाजरपणांत आमचो वेळ करचेच आसतना आमकां आसा एक वर्ती देख पवित्र पुस्तकांतच जो हांव जेजूच्या मोगाच्या आपोस्तलाची तो पात्मोस कुद्र्यार आसतना सयत देवाच्या हाजरपणांत देवाच्या दर्शनांत तो जियेलो ह्या विशयांत आमकां आयकोंक मेळटा जो हांव केल्ल्या उगडापणाच्या बुकांत देखून उगडापणाचो बूक आमी उक्ते करया लेट अस ओपन दी book in the Holy Bible, the book of Revelation, chapter 1, verse 10 onwards till 18. उगडापणाचो बूक अवस्वर 1 10व्या बोळीर तावन 18वी बोळ पर्यंत थोडे शब्द या थोडी उतरां आमी वाचया आयकवया नियाळ करया परतून सांगया सोमयाच्या दिसा प्रत्येक आत्मो म्हजेर देवलो सोम्याच्या दिसा प्रत्येक आत्मो म्हजेर देवलो आनी म्हज्या फाटल्यान तुतुरी वाजलेल्या बरी एक व्हड ताळो म्हाका आयकलो आनी म्हज्या फाटल्यान तुतुरी वाजलेल्या बरी एक व्हड ताळो म्हाका आयकलो कोणाचो ताळो म्हजे लागीं उलयता पळया म्हूण हांव फाटीं घुवलो कोणाचो ताळो म्हजे लागीं उलयता म्हूण फाटीं पळोव तेन्ना म्हाका भांगाराच्यो 7 दिवटण्यो दिसल्यो तेन्ना म्हाका भांगाराच्यो 7 दिवटण्यो दिसल्यो त्या दिवटोण्या मदें मनशा पुता बरी आसलेलो एकलो म्हाका दिसलो त्या दिवटण्या मध्ये मनशा पुता बरी आसलेलो एकलो म्हाका दिसलो तो पांयांगोळ दोगलो नेसुल्लो तो पांयांगोळ दोगलो नेसुल्लो आनी ताच्या हरद्या भोवारी भांगाराचो पाटो बांदलो आनी ताच्या हरद्या बावारी भांगाराचो पाटो बांदलो ताच्या माथ्याचे केस धवे लोवे बरी ताच्या माथ्याचे केस धवे लोवे बरी आनी हिमा बरी धवे आनी हिमा बरी धवे ताचे दोळे उज्याच्या केंडा बरी परजळतले ताचे दोळे उज्याच्या खेंडा बरी फरजळ ताचे पांय पुटाक घालून काडलेले पितोळे बरी थळथळतले ताचे पाय फुटाक घालून काडलेल्या पितोळे बरी थळथळताले आनी ताचो ताळो उदका लोटाच्या आवाजा बरी घासतलो आनी ताचो ताळो उदका लोटाच्या आवाजा बरी घासतलो ताच्या उजव्या हातांत ताणें 7 नेकेत्रां धरलीं ताच्या उजव्या हातांत ताणें 7 नेकेत्रां धरली ताच्या तोंडांतल्यान पाजलेले 2 धारींची एक तालवार भायर सरतली ताच्या तोंडांतल्यान पाजलेली 2 तरींची एक तालवार भायर सरतली आनी ताच्या मुखामळ दनपरांच्या सुर्या बरी परजळतले आनी ताचे मुखामळ दनपरांच्या सुर्या बरी परजळतले ताका पळयतच हांव मेल्ल्या बरी जावन ताच्या पांयां तळा पडलो ताका पळयताच हांव मेल्ले बरी जावन ताच्या पांयान तळा पडलो तवळ ताणें आपलो उजवो हात म्हजेर दवरन म्हळें तवळ ताणें आपलो उजवो हात म्हजेर दवरून म्हळें भिये नाका हांव आरंभ आनी अंत भिये नाका हांव आरंभ आनी अंत हांवच तो जिवंत हांवच तो जिवंत एक काळार हांव मेल्लो एक काळार हांव मेल्लो पूण आतां आनी सदां काळ हांव जियेता आनी आतां आनी सदां काळ हांव जियेता मरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा मरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा पळय मोगाच्यान पात्मोस कुद्र्यार कश्टा दोगदवणे मदें सयत जो हांव आपोस्तल देवाचें दर्शन घेता आनी देवाच्या हाजरपणांत सांता भक्तांचो वेळ मेळोन आंज वडव्यांचो वेळ मेळोन देवाक निरंतरी अर्घ आनी होकलाप दिता आमी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवया गावन कांतार आमच्या दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितांतले पेज नंबर 80 पान नंबर 80 AC जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिएक देवा
दिसू देला आयसो दिसू देला आमकां 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 सर्व मेळून गावया गीत सर्वेस्पराक जय जय सर्व मेळून गावया गीत सर्वेस्पराक जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ता राया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ता राया जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा मोग केला आमचो मोग दिला आमकां 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 काळजांतावन गावया आमी सर्वेस्पराक जय जय काळजांतावन गावया आमी सर्वेस्पराक जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ता राया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ता राया जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा देवान गेल्यान वर्ती वेजमेतां आनी महत्कार्यां त्या देवाक आमी काळजांतावन अर्घ आनी होगलाप दिवया पातकां आमची बोगसून स्वीकार केला आमकां 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 खालत्या मोनान गावया आमी सर्वेस्पराक जय जय खालत्या मोनान गावया आमी सर्वेस्पराक जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ता राया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ता राया जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा हालेलुया 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 जोआंच्या वांजेलांत 16व्या वसोरांत 33व्या बळीर जॉन 16:33 समी जेजू म्हणटा ह्या संवसारांत तुमकां दूख कश्ट खंत बेजाराय आसतलेच पूण तुमी खुशाल बरी जाया कित्याक हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां ही समियां जेजूची उतरां जुआंव ताच्या मोगाच्या आपोस्तलाच्या काळजांत केदाळय जळोन आसली केदाळय थंयसर ती जिवी आसली देखून समिया जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत पवित्र आत्म्यान भरोवन जुआंवन एफेसांत आनी भोंवतणीच्या गांवांत व्हडा उमेदीन सुवार्ता परगट केली आनी ताची प्रमुख उतरां जावन आसात आमकां वाचूं मेळटा वांजेलांत आनी जुआंवच्या त्या 3 पत्रांनी देव म्हळ्यार मोग आनी तुमी एकामेकाचो मोग करा देव म्हळ्यार मोग तुमी एकामेकाचो मोग करा आनी ताची उतरां आयकून सोबार जण इस्रायलांत आनी भोंवतणीच्या गांवांनी समिया जेजू थंय परतले समिया जेजूच्या
सासणीक जिबिताच्या वाटेन चलोंक लागले आनी त्या काळार जायती दगदोणी उदेली. जेजूचे सर आपोस्तल जुवांव एकल्या सोड उरलेले सगळे मार्तीर मेले, तरी जुवांव लगभग 100 वर्सां तो वाचलो. आनी त्या काळार दोगदोणी आराम जाल्ल्या वेळार जुवांव की धर्न दोगदूंक आनी ताका जिवेशी मारूंक फासी दिवंक डोमिशियन रायाची चो आदेश जालो. आनी पूण जुवांव तांकां मेळ्ळो ना. तो सबारपोटी तो तांकां सुकलो. अकरेक रायाचो आदेश जालो ताका धरी जई आनी सळसळीत तेलांत ताका भाजी जई म्हणून. आनी त्या काळार व्हड सयत मैदानां आसतलीं. त्या मैदानाच्या मदें तांणी उजो घालून तेल सळसळ अशें केलें, हून केलें आनी व्हडल्या सयत बांडाल्यांत व्हडल्या सयत आयदनांत लोक सगळो भोंवतणी आसल्या त्या गॅलरीचेर बसून तो पळोवन आसलो. त्या काळाचो ग्रेस्त लोक आनी मजा मारचो लोक ताळयो पेटोवन ह्या जेजूच्या शिसाक जुवांवक तेलांत बसचें पळोवंक आशेताले. टर्टुलियन ह्या संप्रदाया प्रकार ही एक काणी आसा, पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळना. हो ही काणी संपूर्ण तरान होयगी न्ही म्हण आमकां कळीत ना, पूण दगदोणी ताका खंडीत जावन मेळ्ळी. जुवांवचे हात पांय बांदले, रेडी 1 2 3 म्हणून धर उडयलो त्या सळसळीत तेल्यान त्या शिपायान. आनी थंयसर त्या तेलांत जुवांव मोरच्या बदलाक हून जाल्ल्या सळसळच्या त्या तेलांत ताणें मोरच्या बदला ताच्या हाता पांयांक बांदलेले खट सयत ते पेगळोन वतात त्या हून तेलांत. पूण जुवांव थंयसरी होडा ताळ्यान बोब मारता, देव म्हळ्यार मोग, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देव म्हळ्यार मोग, तुमी एकामेकाचो मोग करा. स्वामी जेजूस खरी वाट, सत आनी जिवीत. थंयसर आसलेलो हजारांचो लोक सयत सगळो कन्वर्ट तर जालो. सोमिया जेजूक पातयेवंक लागलो आनी थानी देवाक अर्ग आनी होगळाप दिवंक सर केलें. सोमी जेजू खरोच जिवान जाला. हालेलुया. राईस बी येलो, अधिकारी बी येले, शिपाय बी येले, ते सगळे सण वेत आसतना जुवांव एकलोच उरलो. लोक सगळो चड आनी चड सोमियाच्या वाटेन चलता म्हणून त्या काळार चक्रवर्तीन एक नवो आदेश दिलो. जुवांवक दुसरे पटी हात पांय बांदून कोणी नातल्या निर्जन पात्मोस कुद्रार व्हरून सोडी जाय म्हणून. आनी रायाच्या आदेशा प्रमाणे जुवांवक व्हरून त्या पात्मोस कुद्र्यार सोडलो. त्या कुद्रार कोणूच ना आनी ते शिपाय पाटी आयले. त्या कुद्र्यार एकलोच आसा जुवांव. सगळ्यांनीतल्यांनी जीवदाळी मन जाती आनी थंयसर पियोंक उदक ना, खावंक खाण ना, कितेंच ना. एक सुरो तो उरलो, पूण मोगाच्यान तो एक सुरो जालो ना. आत्तां आमी वाचलें, आयकलें आनी नियाळ केलें तें देवाचे भितर. पात्मोस कुद्र्यार आसतना सयत ताका सोमियाचो दीस स्पश्ट तरान समजलो. ताजे मुखार कॅलेंडर ना, ताजे लागीं मोबायल ना, ताजे लागीं कांयच संगती नात जाणा जावंक सोमियाचो दीस, साबताचो दीस, आयताराचो दीस कोणसो गे म्हणून. पूण साबताच्या दिसा तो ध्यान परवशांत आसता आसतना, म्हणजे ध्यान करनासतना, नियाळ करनासतना, सोमियाच्या हाजरपणांत आसतना ताका एकाच परा सर्ग उक्तो जालो. म्हणजे देवाच्या हाजरपणाचो अनुभव जालो, सोमियाच्या हाजरपणाचो अनुभव ताका जालो. आनी ताका एक अपुरबायचो तुतुरीचो आवाज आयकलो. फाटीं घुंवन तो ताळो खंयतावन येता म्हण तो घुंवता आसतना ताका दिसलो तो मनशापूत. ताका दिसलो ताचो मोगाचो सोमी जेजू क्रिस्त दनपराच्या सुर्या बरी परचळचो. पूण त्या दनपराच्या सुर्याच्या वतांत आमकां 10 वाजता आमचें आंग करपता. ताच्या बदला सोमियाच्या उजवाडांतय ताका मेळ्ळी शांती, समाधान आनी सवकासाय. कितल्या दोगदोण्या मदें आसलो, ताका खावंक नातलें, पियोंक नातलें, न्हेसोंक नातलें, रावोंक एक जागो नातलो, न्हिदोंक एक खटलें नातलें, कोणूच मनीस तेच्या सांगाता नातले. पूण ताका मेळ्ळें तें धैर्य, भोळ, सकत त्या पात्मोस कुद्रार सबार दीस, सबार म्हयने, सबार वर्सां काडूंक. आनी देवच ताच्या सांगात आसलो. स्वामी जेजूच ताका म्हणटा, भिये नाका. कित्याक देवाचें दर्शन जाल्लें तो भियान मेल्ल्या बरी जावन पडलो. सरस्पर देव ताका म्हणटा, भिये नाका, हांवच आरंभ आनी शेवट. हांव सदां काळ तुज्या सांगाता जीव आसा. पळय मोगाच्यान आज दोनूय काळार ह्या कोरोना व्हायरस खरगा वेळार फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, आतां थर्ड वेव वा आनी खंयची डेल्टा वेव या आनी कसलेय खरगां, ह्या वारें वादळां, चिरांदरीचो पावस, आवरां, सुनामी, ह्या कसलेच रितीचे कस संकट येता आसतना मोगाच्यान असल्या कश्टा संकटाच्या दबावा काल आमी येवचे नाका. बगार सोमियाच्या हाजरपणाच्या विशेवा काल आमी येवया. कित्याक ताणेंच आमकां म्हळां, कश्ट तेल्यान म्हजे सरशी येया, वजन होय तेल्यान म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. सोमी जेजू आमकां विशेव दिता आमच्या दबावाच्या जिवितांत. लेट अस नॉट गेट इन टू स्ट्रेस, रादर लेट्स लिव अ लायफ ऑफ रेस्ट इन द लॉर्ड. सोमियाच्या हाजरपणान मोगाच्यान आमकां बुजवण आसा.
सोमयाच्या हाजरपणांत आमच्या काळोखांत भायर येवन आमी उजवाडांत येता. सोमयाच्या हाजरपणांत मोगाच्यान आमचे हर एक पिडाशिडा गूण जाता. आमच्या जिवितांत पिडाशिडा आसल्यार कश्ट तात्वार आसल्यार ते सगळे सोसूंक आमकां कृपा आनी बळ मेळटा. देखून सोमया जेजूचेरूच आमी दिश्ट घालया. जुवांक आपलें दर्शन दिलो सोमी जेजू आमकांय दर्शन दिवंक आशेता. ह्या भोपोई सक्रामेंतांचो मोगाच्यान कितलेशे जाणां सोमया जेजूचें मुखामळ दिसता. तुकाय तें मुखामळ दिसतलें. वय ताजेरच तुजी दिश्ट केंद्रीत कर. सोमया लागीं माग सोमया तुजें म्हाका दर्शन दी. वा दोळे दांबानी तुज्या काळजाच्या गुंडायेन तूं सोमयाचें दर्शन तुका जावं दी. सोमयाक आपय तुज्या जिवितान. जेजू ये म्हज्या काळजान. जेजू ये म्हज्या आत्म्यान. जेजू ये म्हज्या मनांत. जेजू ये म्हज्या जिवितांत. काळजा दार उगडून सोमया राखून आसा. I-32 on page number 126, 126. I-32, पान नंबर 120 आणि 6. जेजू ये मोजा काळजा, जेजू ये मोजा आत्म्या, जेजू ये मोजा मोना, जेजू ये मोजा जिविता, जेजू ये मोजा काळजा, जेजू ये मोजा आत्म्या, जेजू ये मोजा मोना, जेजू ये मोजा जिविता. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. जेजू ये मोजा चिन्ना, जेजू ये मोजा सप्ता, जेजू ये मोजा करणे, जेजू ये मोजा हाजीन ये, जेजू ये मोजा चिंता, जेजू ये मोजा सब्दा, जेजू ये मोजा करणे, जेजू ये मोजा जिणे. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. मोगाच्यान सोमया थंय जियोन सोमयाच्या एकवटांत आसतना सर आमची मागणी देव आयकता आनी आमच्या गरजां प्रमाणे तो आमचेर आशिर्वाद करता. बोपोई सक्रामेंताच्या हाजरपणांत आमी जो कोण जनन दिवस आचरसून आसा ताचो उडास करया. देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवया. टायडस डिसोजा कल्याण, विवेक IR USA, 76th birthday प्रेसिल्ला सिक्वेरा कंकनाडी, अलोमा लसरादो जेप्पू, कीत रियोन डिसोजा गुरुपुरू, विल्सन मोरास पल्लाडका, मेटिल्डा डिमेल्लो अंधेरी सहार, अलेक्झांडर जॉन्सन डिमेल्लो कोटेश्वर, 6th birthday आयान नील डिसोजा बेंदूर. तांकां आमी भागी जनन दिवस मागता आनी देवाचे विस्नार आशिर्वादां तांचेर तांच्या सर जिविताच्या संगतीचेर आमी मागता. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरसिता अनिता आनी चार्ल्स मालाड तांकां भागी काजारी जिवीत आमी मागता. तशेंच काजारी जिविताचो दीस आचरसितालो समेस्त तांचेर देवाचें आशिर्वाद आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. बरें काम मेळ्ळेल्या पासत आनी एक जोडें तांकां एक काजारी जिवितांत भुरगें मेळ्ळेल्या पासत आनी विविध आशिर्वादां बरी भलायकी सुख संतोश देवान मागलेलें दिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. जुलियट मेंडोन्सा उद्यावरा, लॉरेन्स पिंटो कवतार, लेनी निक कोयलो मँगलोरू, सेलिन नरोना दुबई,
ಶಾರನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಮೆಲಿಸಾ ಲಿಸೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೀರಾ ರೋಡು, लिल्ली डिसोजा मँगलोरू, अनिल शाली, अन्ना मरिया बेलतंगडी. तांची सांगता म्हणून आम्ही देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. गाणी होगलाप तुका सुम्या जेजू. सबार जाणांनी तांची त्या सांव धाडल्यान त्या सर त्या सांव बसत आमी मागया. सेवरीन डिसोजा काटपाडी ती कोमांत आसा, ती बरी जावच्या खातीर मागया. अश्विन आनी क्रिस्टल, आलिस फेर्नांडीस निड्डोडी, तशेंच पिडेस्तां बसत, कश्टतल्यां बसत, तातवार अनुभव करतल्यां बसत, काम नातल्यां बसत आमी सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसू. चल्लेल्या मालगड्यां बसत आमी मागया. पुलगतीन आत्म्या बसत आमी मागया. देवादीन रेमंड कास्तेलिनो अंथेरी, देवादीन रूबी सिसिलिया डिसोजा सुरतकल, देवादीन सिसिलिया कार्डोजा बँड्रा, देवादीन चार्ल्स सुवारेस मुंबई, कुटमान चल्लेल्या मालगड्यां बसत मागता. लीना आल्फ्रेड मार्टीस बँगलोर, पुलगतीन आत्म्या बसत मागता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट आनी शांती नोरोना कुवेट, देवादीन जेरोम पिंटो शक्तीनगर, देवादीन लुईस डिसोजा बंटवाळ, देवादीन हिलारी मेंडोन्सा बँगलोर, पुलगतींतल्या आत्म्या पासून मागता. मारिना पिंटो इस्रायल, कुटमान सरलेल्या मालगड्यां पासून मागता. ॲलिस फर्नांडीस निड्डोडी, देवादीन मार्क विन्सेंट फेलिक्स कोयलो, देवादीन डेनिस लोबो मँगलोर, देवादीन नवीन सिक्वेरा वालेन्सिया, देवादीन सेवरीन डिसोजा सुरतकल, देवादीन फेलिक्स फर्नांडीस सिल्वा, देवादीन लुईस मोनिसनी कुटमान सरलेल्या मालगड्यां बसत मागया. देवादीन एवजिन मेंडेस मारोल, देवादीन स्टेला रोड्रिगस वासोबेट्टू, देवादीन जे लुईस तसो जनन दिवस एरमाळ, देवादीन ॲलिस पिंटो बैतुर्ली, देवादीन रोजी सिक्वेरा अंधेरी, देवादीन WL फर्नांडीस बैतुर्ली, देवादीन ऑल्विन फर्नांडीस अंधेरी, देवादीन सेलिन फर्नांडीस अंधेरी, देवादीन पीटर कॉर्डेरो लूसी मेंडोन्सा आनी पुलगतींतल्या आत्म्या बसत मागता. लेनिसा, देवादीन फ्लोरिन क्वार्टर्स पानीर, देवादीन हेनरी डिसोजा अंधेरी, देवादीन लिओ डिसोजा आनी पास्किन मास्कारेनस किनिगोळी सर मेल्ल्या बसत आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी, समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमेन. चल्लेल्या समेस भार तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी. आमेन. सोम्या जेजूक आमी आपोवया आमच्या काळजान दिमी घालया, ताचे आशिर्वाद आमी जाण घेवया. सोम्या जेजूक आमच्या काळजांत घेवन आमच्या जिवितांत ताका, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजामारा, आमच्या समाजेंत ताका आमी व्हरया. जेजू ये म्हज्या कश्टान. जेजू ये म्हज्या कश्टान, जेजू ये म्हज्या दुखान, जेजू ये म्हज्या पिडे शिडे, जेजू ये म्हज्या संकश्टान, जेजू ये म्हज्या कश्टान, जेजू ये म्हज्या दुखान, जेजू ये म्हज्या पिडे शिडे, जेजू ये म्हज्या संकश्टान. काळजादार उगडून सोम्या राखोन आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्या राखोन आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. प्रवेश गीत आमी गावया. देवी गायना बुकांतावनू गीत संको A8 पान संको 22 पेज 22A8. गावया नवे ये गीत आमी, नावाडया आमी आमच्या सोम्या, वंदून ताका भक्तीन आमी, हरसी आमी आमच्या राया.
कृत्या सोम्याची निजा किवीची महिमा ताची करतामकां विस्मीत पृथ्वी दिन वासा ताची बोलबिका रसना वाकंता ताची बोलबोनकाय गव्या नोवे ये गीतामी नावळयामी आमच्या सोम्या बंधून ताका भक्ते नामी हरसियामी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, हो सोबीत आणि सुंदर दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमच्या सर्गींच्या बापाक आमी काळजांतावन अर्गां पाठोवया. आज पवित्र सभा सा मारिया बोवाडी हिचें स्मरण करता. हिची जिणी एक समर्पीत जिणी जावन आसली. जनवरीच्या 5 तारीखेर 1846 1846 इस्वेंत इटलीच्या नजरेंतल्या आसल्या एका गांवांत ती जल्मली आनी आपल्या आवय बापायक ही 13वें भुरगें जावन जल्मली. हाच्या पयलें जल्मली 12 भुरगीं ल्हान आसतनाच देवादीन जाल्लीं. देखून हिच्या आवय बापायनी जेरुजालेमाक वचून एक मोरये कडेन प्रार्थना केलें आनी ह्या मागण्याचो फळ जावन तांकां ही चेडूं भुरग्यां फावो जालें 13वें. देखून तिका नांव दिलें मोरयेच्या नांवान मरिया म्हणून. आनी ती 3 वर्सांची आसतनाच तिची आवय बापाय सरली आनी तिच्या बापून तिची जतन घेतली. आनी त्या दाळाच्या संप्रदाया प्रमाणे ती 13 वर्सांची आसतना तिच्या बापून तिचें लग्न तयाराय केली, तिका लग्न करून दिवचें म्हणून. पूण त्या दाळच तिणें एक निचेव केल्लो, तिची जिणी सगळी सोम्याक समर्पण दिवची. हो निचेव तिणें तिच्या बापूक तिळसितना कठीण रागान भरलो आनी तिका घरांतावन भायर गेलें. पूण असल्या संदर्भार देवाचेर जेजूचेर पाती आनी भावार्थ दवरून तिणें तिकाच सोम्या खातीर समर्पीत केलो. आनी 1870 इस्वेंत ती आमच्याच मंगळुराक आयली आनी मंगळुरान तिणें 2 कॉन्वेंटां घडलीं भितरल्या माद्रींची. एक हांगासर कंगनाडी आसा भितरल्या माद्रींचें कॉन्वेंट आनी दुसरें रोजाय कथेद्रला लागीं आसा. आनी ध्याना प्रार्थना आनी उपासा मुखांतर तिणें संवसारा खातीर आमच्या खातीर मागोवंक सुरू केलें. देखून आयच्या दिसा सा मारिया बोवार्दीन हिचें स्मरण करता आसतना आमी भितरल्या माद्री खातीर प्रत्येक तरान आज मागया. कित्याक आमच्या खातीर दीस रात ती मागतात, उपास करतात, वावुरतात, तांची जिणींच आमच्या खातीर संवसारा खातीर ती समर्पीत करतात. देखून तांच्या खातीर आज आमी प्रत्येक तरान मागया. देवाचे विस्नार बेसांव तांचेर पडोवन तांचो वावर सफळ जावन दिवन मागया. आनी देवा हुजीर आमी नितळ काळजाचें आनी एका मनाचें जावन ह्या मेसाचें बलिदान पेटोवच्या खातीर आमी केल्लीं सोर पातकां आनी चुकी वळखून घेवन सकट सांगता म्हणया, हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बग्यां सदांच सांगपाक मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सपदता देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर.
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मर्या भोवार्थीक तुझ्या भाग्यवंत अंकवारीक सर्गींच्या ध्यानाने तुवें भरली. तिचे देखे प्रमाणे भावार्थासो आनी मोगाचो रस्तो धरून तिच्या सांगाता ससनाचे सूख आमी भोगूंक पावो. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तावर वय तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलोनू तेस्सलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सर्व आमच्या कश्टां आनी अनवरांनी तुमच्या भावार्था विशयान चिंतून आमकां जायती बुजवण मेळटा. कित्याक सोम्यातय तुमी थीर रावल्यार आमकां जीव भरतलो. तुमकां पळोवन देवाबुजीर तुमी आमी भक्तांव ते सर्व धादोसके पासत तुमच्या विशयांत आमी देवाक कशी अर्गां दिवयेत. परत्यान तुमचें तोंड पळोवंक आनी तुमच्या भावार्थाक कांय उणें आसा जाल्यार तें भरती करून दिवंक देव आमकां फोवो करूं म्हणून दीस रात आनीकी चड उर्बेन आमी ताचे लागीं मागता. देवान आमच्या बापानच आनी जेजून आमच्या सोम्यान आमकां तुमचे सरशी येवंक वाट केल्यार पुरो. जसो तुमचे थंय आमचो मोग भरून ओमता तसोच तुमचोय मोग एकामेकांतय आनी सोमेस्तांतय भरून ओमतासर सोमीस तो वाडो. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त सोमेस्त आपला भक्तां सांगाता प्रत्येक जाताना देवा आमच्या बापा समोर तुमी नितळ आनी निश्कळंक जावन उबी रावच्याक तसू तुमची काळजां थीर करूं. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या मोगान आमकां भर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतल्या. तुज्या मोगान आमकां भर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतल्या. मनशानो पाटी वसा अशें फर्माण दिवन मनशांक तूं परत्यान मातयेक पाटी व्हरताय. 1000 वर्सां तुज्या दृश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका फरा सारकी. श्लोक. तुज्या मोगान आमकां बर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतल्या. आमचे दीस मोटवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. तेदो आमच्या काळजाक मेळटली जानवाय. सर्वेस्परा बदल तुजें मन केदोळ पर्यान रागार रावताय. तुज्या साकरांची तुका बिरमोद दिसूं. श्लोक. तुज्या मोगान आमकां भर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतल्या. दीस उजवाडतना तुज्या मोगान आमकां भर. अशें आमच्या जिणेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्याक. सर्वेस्परा आमच्या देवाची दया आमचेर देवो. आमच्या हाताचो सगळो वावरू सुफोळ कर. श्लोक. तुज्या मोगान आमकां बर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतल्या. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जागृत रावा, आयती रावा, कित्याक मनशा पूत खंयच्या वेळा येतालो तें तुमी नेनात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. मातेवा फरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेनांत. उगडास दवरा. सोर आयच्याच वेळार येतलो म्हणून घरचो धनी जण आसलो जाल्यार तो खंडीत जावन जागो रावतो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक
तुमी चिंतनांतले घडये मनशापूत येतलो. तर धन्यान आपल्या हेर साकरांक मेळ जबाबदारी घेवंक आनी तांकां वेळा वेळार तांची फोड मेजून दिवंक नम्यारलोलो पातयेनसो आनी बुदवंत साकर म्हणून कोण जायत. आपलो धनी घरा पाटी येताना आपलें काम करनासा तो साकर बागीस सई. सतस हांव तुमकां सांगतां, आपली सगळी आस्त बदकाची जबाबदारी तो ताचेर सोडटलो. पूण जर तो नश्टी साकर जायत आनी आपलो धनी पाटी येवंक आनीकी वेळ आसा म्हणून चिंतून आपल्या सांगात्या साकरांक कश्टीत आनी बेबद्या सांगाता गम्मत मारीत, तर त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्या दिसा येतलो आनी ताचे चिंतनांतले घडयेक येतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी पातक्यां थंय ताका लोटतलो. थंय जातलें रडणें आनी दांतां किर्लोनी. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एका बऱ्या मनशाक एक फावटी देवाचें दर्शन जालें खंय. आनी देवाक पळयताच संतोशान बरोन देवा लागीं तो विचारता, अशेंच सदांच हांवें संतोशान आसच्या खातीर म्हाका एक दिरवें फावो कर. त्या दाळा देव ताका सांगता, तुका येदोळूच हांवें वर्तें दिरवें दिलां आनी तें वर्तें दिरवें जावन आसा तुजें जिवीत. जिवीत म्हळ्यार वर्तें देणें हांवें तुका दिलां, देखून तूं संतोशान जिये. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें आनी दिरवें जावन आसा आमचें जिवीत. वर्त्या मोगान भरोवन ताणें आमकां जिविताचें देणें दिलां आनी ताचोच स्वास आनी ताच्याच रुपाचें आनी सारक्याचें जावन ताणें आमकां रचल्या. कितलें वर्तें दिरवें जावन आसा हें. आनी हें दिरवें आमी संतोशान जिये जय म्हूण देव अपेक्षिता. तर संतोशान आमी हें दिरवें कशें जियोवचें. आनी आवयच्या गर्भांत सुरू जाल्लें जिवीत ताच्याच मोगाच्या सर्गाराजांत तें आखेर जाता. ते दोळपर्यंत आमी हें जिवीत संतोशान जियोवंक आसा. पूण हें जिवीत शाश्वत न्हय, केदाळा आखेर जाता आनी केदाळा ती घडी येता म्हूण आमी नेनाव. आमच्या जिवनांत मोर्न केदाळ येता तें आमी नेनाव, तें ताका मात्र कळीत आसा, सर्वेस्परा रचलेल्या देवाक. देखून हें जिवीत शाश्वत न्हय, आमचें शाश्वत जिवीत थंयसर ताचे सांगी ताच्या आंजा आनी भक्तां सांगाती संतोशान जियोवचें. देखून आमी ह्या संवसारांत पळयणारी जावन आसा. आवयच्या गर्भांत सुरू जाल्लें देवाच्या सर्गाराजांत आखेर जाता. ह्या पळयना वेळार आमी ताची खुशी करन, ताचे उपादेश पाळन जिये जय म्हूण देव अपेक्षिता. आनी ह्या खातीर आमी केदाळाय तयार आसा जय. तेंच आयचें वाचप वांजेल आमकां सांगता. आमी केदाळे आमचें मोर्न येतना, ह्या जेजू आमचे संगी येतना आमी ताका स्विकार करूंक तयार आसा जय. पूण ती खंयची घडी, खंयचो वेळ कशें येता म्हूण आमी नेनाव, तें ताका मात्र कळीत आसा. पूण आमी तयार आसा जय. एक फावटी जॉन बॉस्को ताच्याच इश्टा सांगाता खेळोन आसतना एकल्यान ताका सवाल केलें, जर तर थोड्याच वेळान संवसार आखेर जाय तर तूं कितें करशी? त्या दाळा तो हांसून म्हणटा, संवसार आखेर जाता ते दोळसार हांव खेळोन तो आसतलो. म्हळ्यार हांव म्हजी दिसपडटी जेणी बऱ्या तरान जियेता, देवाच्या कुशे प्रमाणे जियेता, तर म्हाका कांय भिरांत ना, संवसार आखेर जावं दी, कित्याक ताचे उपरांत हांव ताचे संगी आसतलो, संतोशान आसतलो. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जिविताचें देणें वर्तें देणें देवाच्या कुशे प्रकार आमी जियेल्यार आमी तीच आमी करची वर्ती तयाराय. आनी हाच्या पयल्या वचपांत या आमी आयकलें, पळयना वेळार साबार वादळां येवंक पुरो, त्या दाळा आमी आमची भोवार्थ, आमचो भोवार्थ ताचेर थीर दवरी जाय. आनी तशेंच वाचपांत आयकल्या प्रमाणे बरोवन अमतोचो तसलो मोग आमकां दिला आनी तोच मोग आमी एकामेका थंय वांटी जाय म्हूण आयचे पयले वचपी आमकां सांगता. देखून देवान दिलें जिविताचें देणें
आमी ताच्या कृपे प्रमाणे जिवन एक दीस ताचे संगी सर्गीच्या सुख भोगच्या खातीर आमी आमकांच तयार करया आमेन. Abba Bapa सर्गींच्या खेबुंडो घेवा रक्तामासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून आमचे मोडले काय ना संसार सर्व आमचे तुझे देणे आमकां सीता बलिदाना पवित्र कर हे आमचे जिणे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. आमच्या तंत्रें बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नक्क पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा भाग्यवंत मरिया बोवार्दीच्या परबे दिसा दिनवाशी काळजान आमी तुका जेजूच्या मरणापुणा जिवंतपणाचो यज्ञ समर्पिता. ताचे सक्तेन पोरण्यो संवसारी जिणेची साल सांडून सर्गींच्या नव्या जिविताच्या वाटेन आमी सलसें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सळ पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सौक आनी सवतेन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां खातीर तुज्या विचित्र मोगाचें मांडावळ आमी वाखणता. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकूंक दिताय. देखून देवदूतांनी सर्गींच्या सोर दळबारां सांगाती तुजें मोगाचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. Povi दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा खरोच तो पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरांचो सुमेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासूंक तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पास समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास
नव्या आणि ससने कराराचे हे रगत पातकाचे बोक्साने मेळच्या तुमचे पसत आणि समेस मनशा पसत ते वरावतेले हे मोजा उडासाक करात. Bavarta so gutu purgatoria. Somi Gesù melo, Gesù जीवन झाला, Gesù नव्यान येतलो, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगा सेवतेले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस प्राक्य पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवी सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याजाके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण जिवंतपणाचो बरोसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फर्जळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरे देवाचे माये संगती, सांजुजे तिच्या पुती संगती, बगेवन दम दता प्रत्येक जाण मरिया भोवार्दी आनी सोर काळी तुका म्हणवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत आमी देवाक मेसवंचीत आसली जिणी जिवनच्या खातीर जाय पुरतो आदार आमी जेजूच्याच उतरां मुखांतर मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बुक्षितांव, तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. माया मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी दिवया. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमची खापूर कर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमची खापूर कर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. कुंभाराचें गीत गीत संको E19 550 आणि 7 पेज 57 E19. हे जेजू मुझे तय राव, जेजू मुझे तय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. हे जेजू मुझे तय राव,
जेजू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका संवसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच तकल्लो हांव ताणेल्लो हांव भुकेल्लो मोगान तुज्या आतां धादोशी जालो हांव ताणेल्लो हांव भुकेल्लो मोगान तुज्या आतां धादोशी जालो. ओत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं बोपय सक्रामेंतांत बोपवी सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्वच तो प्रास हांव सर्व स्तोत्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तुवें म्हज्या काळजांत तुये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें जेजू तुजे तावन कितें हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळ्या जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. अमर देवा आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत मरिया भोवार्दीचे देखीवंत जिनियेचो उडास करून तुज्या एकल्याच पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्यांत ताच्या बळान संवसारांतल्या छंचल वस्तूंक लाभद नासतना तुज्या खऱ्या मोगाच्या मार्गार थीर रावंक आनी अशें सर्गार तुका रूप रूप पळोवंक आनी भोगूंक आमकां फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सोळ पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून ह्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडुकार. गीत संको G10 पान संको 70 आणि 1 पेज 71 G10. सोम्या आमी वेतांव कीर तुजी गातांव उपकारांस तुज्या अर्घा दिता वाटेल तुजे सोलो मोगान तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आदर मागता पातक सांडून जिनी बदलून नीचेव कोरो करता ससनी जिवी जोडूंक आमी आदर तुजो मागता पातक सांडून जिनी बदलून नीचेव कोरो करता ससनी जिवी जोडूंक आमी आदर तुजो मागता सोम्या आमी वेता कीर तुजी गाता उपकारांस तुज्या अर्घा दिता वाटेल तुजे सोलो मोगान तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आदर मागता मोगाळ पुता सोवे आंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे करुवे नेर आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.